नमस्कार. गोमंतक टीव्हीच्या माध्यमांतल्यान आयज आमी तुमचे कडेन साश्टींतल्यो ह्यो खबरी घेवन आयल्यात. म्हजे बरोबर आसात म्हजे वांगडी गौरांग प्रभू मर्तनेकार. गौरांग, सद्याक 37व्या राष्ट्रीय खेळाचे हांगा मडगांवांत एक माहोल तयार जाल्लो आसा. तयारी कशी जाल्या, कितें जाल्लें आहा? पयर तुवें पळयलें आसतलें सीएम येवन गेल्लो आसा, गोविंद गावडे स्पोर्ट्स मिनिस्टर, चीफ सेक्रेटरी हांगा नेटान तयारी चल्ली आसात. आनी जो मेन पार्ट आसा हांगा ओपनिंग सेरेमनी ती हांगा जातली, ताका लागून नरेंद्र मोदी येतले. ताका लागून मेन म्हणजे जो दाबोळेचो रस्तो आसा, कालच कलेक्टरान एक ऑर्डर काडिल्ली आसा की रस्तो मोदीची हाका लागून सेक्युरिटी रिजन्सा लागून 6 वरां बंद आसतलो. आतां हातूंत भितर 2-3 आसा सेक्युरिटी रिजन्स. म्हणजे 6 वरां म्हणजे एकदम काचाबूल जावपाची गरज ना, कारण आतां इस्रायलाक वॉर आसा, ताका लागून एक सेक्युरिटी रिजन्सान पीएम आमचो सर्वोच्च म्हण ताका लागून आमी 6 वरां बंद दवरतले अशें एक एकंदरीत सिच्युएशन आसा. ताचे नंतर हांगा जे रस्ते आशिल्ले ते सगळे रस्ते हॉटमिक्स करपाचें काम चालू आसा. ते नेटान फातोर्डेचे काही रस्ते जे मेन म्हणजे आमचो हॉस्पिटल, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल टू कोलवा सर्कल हो रस्तो कंप्लीट गेल्लो, तो पायपलायनीक लागून सकयल गेल्लो, तो रस्तो बरो जावपाचो जाला, ताचेर हॉटमिक्स घालतले. रवींद्र भवना सर्कलाचोय रस्तो बरो जाल्लो आसा. ह्यो सगळी तयारी चालू आसात. पूण एक गजाल कितें जाणटो की हो आतां पयलीं प्रधानमंत्री हे हेलिकॉप्टरान येवपाक आशिल्ले, पण आतां कळटा की ज्या जाग्याचेर हेलिकॉप्टर देंवपाचें त्या मदीं लायटीच्यो सोरी आयिल्ल्यान हेलिकॉप्टर देंवपाक त्रास जाता. दुसरें एक आसा की दुसरो आनीक पर्याय केल्लो की तांणी प्रधानमंत्री आर्लेंड ग्रावंडाचेर ताच्या हेलिकॉप्टर देंवोवपाचें हें केल्लें, पूण थंयच्यान स्टेडियमा कडेन येवपा खातीर जे रस्ते आसात ते व्हडले नात, फावो तशें नात. ताका लागून ह्या आतां म्हज्या कोतान प्रधानमंत्री विमानतळाचेर देंवतल्यान थंयच्यान मागीर गाडयेंतल्यान हातूंत येतले. पूण हातूंतल्यान एक हें जावचें ना की लोकांक त्रास जावचे ना. स्पेशली थंय उद्योगीक वसाहत आसा, जातूंत मोठ्या प्रमाणाचेर फार्मा उद्योग आसात, आनी तांचे फार्मा उद्योग 3 हातूंतल्यान चलता, 3 शिफ्टींतल्यान चलता. ते त्रास जावचे ना अशें दिसता. तुमच्यान आमी एक नॅशनल इव्हेंट होल्ड करता. तुवें सांगलें तें बरोबर आसा. पयलीं तांचे हेलिकॉप्टर जें आशिल्लें तें जो पार्किंग आमी ग्रावंड वापरतात थंय देंवपा आशिल्लें. थंय काही कारणाक लागून ताणें तें कॅन्सल केलें. म्हणजे वायरी आसतल्यो आनी कितें आसतलें, ताका लागून तें कॅन्सल केलें. आल्लेमाक जर गेले जाल्यार आल्लेमाक परतो प्रॉब्लम जाता. आल्लेमांतल्यान भायर काडटना जो रस्तो आसा तो बारीक आसा सारको. ताचे नंतर जो आमी आल्लेमांतल्यान फातोड्डा ग्रावंडार येता थंय तुवें पळयलें आसतलें की दोनी सायडीच्यान पार्किंग करता, तोय बारीक रस्तो आसा, जो लोकांक हाजो आनी त्रास जाता आशिल्लो. आतां थोड्या प्रमाणान जो आमी वेर्णा सर्कल टू हांगा आतां थोड्या प्रमाणान त्रास जावपाचो जातलोच. आतां अजून तांची मिटींग फायनल जाल्ली ना. मेन म्हणजे तांची सेक्युरिटी जी हाजी आसा ते सेक्युरिटीची मिटींग आसा ती फायनल जाली ना. ताचे नंतर तांची सारकी फायनल शेड्यूल ठरतलें. आनी एक आतां सद्याक 23 तारखेर साकून आमचे जे नावेलीचे मनोहर पर्रीकार स्टेडियम आसा थंय आतां गेमी सुरू जावपाच्यो आसा. खरें उद्घाटन जातलें 26 तारखेर, पूण नावेलीचे गेमी जातले 23 तारखेर साकून. तातूंत भितर पयली गेम आसतली ती रोल बॉल गेम आसतली. नावेलीची परिस्थिती कशी आसा, कितें तयारी जाल्ली आसा, कशी आसा? एक्चुली नॅशनल गेम्साची आयच्यान सुरवात जाल्ली. बॅडमिंटन खेळ हांगा चालू जालो ऑलरेडी, आनी 23 तारखेच्यान हांगा तुगेलें मनोहर पर्रीकर स्टेडियम इंडोर स्टेडियमा भितर जातली. ताची पूर्ण तयारी जाल्ली आसा. सो स्टेडियम तर कंप्लीट रेडी आसा. आतां जो प्रश्न उरला नॅशनल गेमीक लागून जाल्यार तो जे एथलीट येतले भायले हातूंतले एक 10,000 वयर पयर मिनिस्टरान सांगलें 10,000 वयर एथलीट येतले, ते खंय रावतले हो एक प्रश्न आसा. ताजे अजून क्लियरिटी आयली ना, कारण खंयची इव्हेंट मॅनेजमेंट कंपनी ते पळयतले सगळे ताजे प्रश्न. आमी तुवें पळयलो आसतलो आतां जे आमचे पुलीस जावं आमचे खंय खेळगडे भायर वतात जावं आसामाक, तेन्ना तुकाय बी वॉट्सॅपार फोटो येता की तांकां वेवस्था बरी केली ना, अशें केलें ना. सो हो एक मोठी चॅलेंज आसा की आमचे मुखार आमी जेन्ना ते भायली एथलीट्सां हाडटले हांगा तांकां बरे भशेन रावन तांकां बरे भशेन धाडचे ना. आमचे फोटो हांगचे जे जर परिस्थिती वायट गेली ती जर भायर नॅशनल मिडियाचेर गेली जाल्यार आमची आनी लज जावपाक शकता. सद्याक ह्या स्टेडियमाचेर 3 इव्हेंट जावपाचे आसात आनी 30 तारीख पसून ह्यो मॅची चलपाच्यो आसात. सो लोकांक म्हजे कोतान एक पळोवपाची बरी संद आसतली. फकत आतां ती वेवस्था कशी जातली तें मात आमी पळोवचें पडटलें. गौरव, आनी एक म्हत्वाचो आतां सद्याक आतां सुरू जाल्लो आमचो वारके हांगा प्रो व्हॉलीबॉल बीच व्हॉलीबॉल टुर्नामेंट. तर थंय कितें माहोल कसो आसता? म्हाका दिसता हें सावथ गोवाक पयलेंच खेपे जाता बीच व्हॉलीबॉल. आमी बीच व्हॉलीबॉला कडची भायली देशान आमी मॅची पळयता, खुबशी गर्दी जाता. आनी थंय जर वारकी जर पळयलो जाल्यार सेटअप एकदम बेस्ट केल्लो आसा सारको. आनी आतां तो कांय वेळान सुरू जातलो. आज चीफ मिनिस्टर आमचे स्पोर्ट्स मिनिस्टर त्या भायर टुरिजम मिनिस्टर हे येवपा आसा ओपनिंग करपाक. आनी एक वारकें अशें एक इंटरनॅशनल इव्हेंट्सो फील आयला. म्हणजे ते जुरी हॉटेला बिचार जे वारके बिचार नॉर्मली कोण चडशे उरनात, फॉरेनर येता तेन्नाच मातशी गर्दी उरता. आतां काय ना, आतां एक वेगळोच म्हणजे वारके बीच सारको फॉरेन बीच कसो असो दिसून सारकें बरें हें जाल्लें आसा.
तातूंत भितर सगळ्यात म्हत्वाचें म्हणजे आमचे गोंयचे रामा आनीक नितीन हे दोग जाण खेळगडे तातूंत भितर खेळपाचे आसा. ताका लागून लोकां मदीं कितें उत्साह आसा, कितें आसा? रामा म्हणटा तो बरो नावाजलेलो, पयलीं साकून आमी ताचें नांव आयकतात, बरो व्हॉलीबॉलपटू. आनी तो बीच व्हॉलीबॉलूय खेळटा. बीच व्हॉलीबॉल म्हणटा तें खूब वेगळें. नॉर्मल व्हॉलीबॉल आमी 6 प्लेयर घेवन खेळटात. रामा हो बीच व्हॉलीबॉलाक एक्सपर्ट आसा आनी हाका लागून थंय लोकां मदीं बरो उमेद आसा. तांकां बरी उमेद म्हणजे ते प्रोत्साहन करपाक क्रावड थंय भरपूर जमिल्लो आसा. आतां आमी थोडेशे राजकारणा कडेन या. कित्याक साश्टी म्हणटा ती एक राजकारणांतले धगधगते जर कुंड म्हणटात अशे तरेन साश्टीक हें करतात. सद्याक साश्टीक एक आतां इवन जाल्यार काल पयर शॅडो कावन्सिलाचो निमंत्रक, मडगांव शॅडो कावन्सिलाचो निमंत्रक आनीक मडगांवचो आदलो नगराध्यक्ष सावयो कुतिनो हो काँग्रेसीक भितर प्रवेश केला आनीक ताका एखादी मडगांवची काँग्रेस तिकेट मेळटली असो एक तरेचो अदमास उक्तायतात. लोकां मदीं कितें वातावरण आसा? लोकां मदीं पळोवचे परस आमी एक नजरेन पळोवया की काँग्रेसीक एक कोण तरी आदार मेळ्ळो. दिगंबर कामत सोडून गेल्यार 1 वर्स 1 म्हयनो जाले आनी सावयो कुतिनो जे दीस जॉयन जाला 1 वर्स 1 म्हयनो 2 दिसांनी सावयो कुतिनो जॉयन जालो तांकां. आनी तांकां पळयलें जाल्यार कोण तरी मेळ्ळो. 1 वर्स सोदून कोण मेळनाशिल्लो. लास्ट आनी कितें करून म्हाका दिसता ते सावयो म्हऱ्यान वचून सगळे लिडरांनी हें करून ताका सावयो. आतां चॅलेंज आसती सावयो कशें करतलो मुखार. कारण हांगा तुवें पळयलां काँग्रेसीक जर तुवें जर फाटली हें काडली जाल्यार तशी काँग्रेस मडगांव स्ट्रॉंग नाशिल्ली आनी मडगांवाक कोणूच स्ट्रॉंग ना म्हणल्यार तुवें कितें दिगंबर कामत इज दिगंबर कामत फाटली तरी 29 वर्सां तोच आसा. तो बीजेपीचेर रावले येता, तो काँग्रेसीचेर रावले येता. जेन्ना 2001 म्हाका दिसता तांकां एक 3,500 कितें मतां पडिल्लीं काँग्रेसीक. ताचे नंतर दिगंबर कामत जेन्ना हातूंत आयलो तेन्ना ती दिगंबर कामतीली मतां आनी ती 3,500 अशी ती हें जायत आसा. पूण हातूंत आनी एक हें आसा की विजय सरदेसायान म्हणलां की आपूण मडगांवाक भितर घुसतलो. आतां तो घुसतलो म्हणजे ताजो हें दवरतलो, आपलो उमेदवार दवरतलो काय तो काँग्रेसच्या उमेदवाराक सपोर्ट करतलो काय एखादी सावयोक जे गोवा फॉरवर्डाचेर दवरतलो हें कांय हें करना. पूण विजय सरदेसाय म्हणटा तो इफेक्ट मडगांवाक जावपाक शकता. विजय म्हणटा तो तसो आक्रमक लिडर. तूं ताजें हें पळयल्यार कळटा. विजय सरदेसाय मडगांवाक बरे भशेन कॉन्टॅक्ट आसा. तो पयलीं मडगांव रावपी आनी मडगांवाक ताजे बरे कॉन्टॅक्ट आसा सारके. ताका मडगांव कितें वेगळें न्ही अशें कितें कुडतरे जावं आनी खंयचे नुवें आतां अशें न्ही. विजय सरदेसाय बरे फ्रेंड सर्कल हांगा आसा, बरे लोक ताचे कडेन टचान आसा. विजय सरदेसाय जर आपलो कॅन्डिडेट घालो जाल्यार तो दिगंबर कामतीक फायदो जातलो. कारण वोट ऑफ स्प्लीट जातली. आतां कशें आसा तें इंडिया म्हणून जें करतात तें गोंयांक अजून आयलें ना. इंडिया म्हण जर केलें जाल्यार सावयो कुतिनोक आनी काँग्रेसीक हो एक प्लस पॉयंट मडगांवाक जावपाक शकता. एंटी इनकम्बन्सी तातूंत वेगवेगळे फॅक्टर आसात. 29 वर्सांनी एंटी इनकम्बन्सी येवपाक शकता. आनीक वेगळे फॅक्टर 2 ग्रूप एक जाले. लोकांक एक मेसेज वतली की हे बाबा एक जाल्यात एकदांचे सेक्युलर पार्टी म्हणटा त्यो आतां एक जाल्यात, एक कडेन झगडटात, ही एक मेसेज वचून. पूण लोकांचे बीजेपीच्या अगेन्स्ट वातावरण आसा स्पेशली मडगांवा भितर. लोक बेजार आसात बीजेपीचेर. कितें मडगांवाक म्हणटा ते कोण उलयनात मेन म्हणजे भितरले भितर चालू आसा. आनी अंडरकरंट म्हणटा तो सगळीं इलेक्शनां आसता आनी वातावरण वायट आसत जावं लोकांची मत वायट आसत पूण ती ओपोजीट पार्टीन जी हें आसा तांणी ती कॅप्चर करपाक जाय. ही कॅप्चर करपाक जालना म्हण ते फाटली इलेक्शन हरली न्ही. फाटली इलेक्शनाक म्हण बीजेपीचे ओपोजीट खुबशे लोक म्हणजे करंट आशिल्लो पूण ते जी पार्टी आसा तांकां प्रचार तांगे तसो जालना. तांकां बाकीचे खुबशे फेल गेले, लिडर हें जाले. ते वेगवेगळे कारणां. लोकांक तुमी कन्वर्ट करपाक हें तांचे कडेन कापासिटी आसपाक. आतां सावयो कुतिनो म्हणटा जाल्यार तूं फाटली 1 वर्स 2 वर्सां जालीं पळयला. पयलीं तो शॅडो कावन्सील म्हणटा तितलो लिमिटेड आशिल्लो. आतां तो सामको म्हणजे एकान एक वस्त तो वयर काडटा. कितें मडगांवाक जर बारीक 1-4 आणे समज हांगच्यान हांगा जाले जाल्यार तो एक्सपोज करीत रावता सावयो कुतिनो. पूण कशें आसा तो सावयो कुतिनोन तें लोकां पर्यंत वचपा जाय परतें. आज एक्सपोज केलें म्हण जायना. ताजी लोकांनी कामांय जावपाक जाय. अशें सावयो कुतिनो कितें बारीक हें न्ही. सावयो कुतिनो हाजे पयलीं इलेक्शनार राविल्लो. तृणमूल काँग्रेस असली पार्टी घेवन सावयो कुतिनोन रावन सावयो कुतिनोन 2,500 मायज मतां काडिल्लीं आसा. सो एकंदर जर पळयलें जाल्यार अजुनूय जर आमचे विधानसभा इलेक्शनाक एक अजून 3 वर्सां उरल्यात तरी आसतना मडगांवाक राजकीय वातावरण तापपाक लागलां. ही गजाल 100% खरी. आतां हें वातावरण कितलें तापतलें, कशें तापतलें, तातूंत भितर कोण कोण येतलो, बीजेपीचो रोल कितें आसतलो, विजयाचो रोल कितें आसतलो, काँग्रेसीचे लिडर सावयोक सपोर्ट करतले, विजया हाका तिकेट दितले सावयोक, हें अजून कांयच तशें क्लॅरिटी ना. पूण तरी आसतना एक मात खरें की साश्टीचें वातावरण, राजकीय वातावरण पेटलां आनीक हें अशेंच पेटत रावतलें.
आमच्यो ह्यो साश्टींतल्यो खबऱ्यो आयकपाक तुमी अशेंच हातूर रावचे इतलें सांगून हांव तुमकां देव बरें करूं म्हणटा.